गुपित मोक्षदेवा तुका नमस्कार पुण्यरूपतोनी आसाय altara काळीस्मोचे सगळे तुका काळजाता कित्याक नियाळ तुका सगळे सर्वता देव कोस्मोचे सगळे तुका काळजाता कित्याक नियाळ तुका सगळे सर्वता देखून आपण साको पारकोंकस्नो सो एक सूत्रार तुझ्या बाबाती मोसो देव सांगता तेस भक्तीन सत्मानता हे सताचे ओत सतस्मोन माता देव सांगता तेस भक्तीन सत्मानता हे सताचे ओत सतस्मोन मानता कुर्सारली पो आसने एकस्ते देव पो हंगली पो ताइतेस तुझे मुनशा पो पूर्ण हाव दोनी सता पात्येन उसरता आणि दुखे सोरा मागलेस मागता पूर्ण हाव दोनी सता पात्येन उसरता आणि दुखे सोरा मागलेस मागता सातोमासा पोरी गायना पळता तरी तो कामोसो देव मोडवूसता तांगदी माका सदा तुका सडपाते तुझेर आशा दर तुझो मोकर तांगदी माका सदा तुका सडपाते तुझेर आशा दर तुझो मोकर
करो। मुखार पावनो आनी भयणींनो, येवकरिस्तांतलो जेजू आमच्या समकार आसा. ताका आमी आराधना करया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वंदन करया. आज आमी राखण बडवेचें फेस्त आचरण करता. राखण बडवो आमकां सदांच राखच्याक, वायटांतावन पयस रावच्याक, आत्मीक इश्ट जावन आमकां सांगात दिता. आमचो स्वामी ह्या येवकरिस्तांत दिसपडटी आमकां राखता आनी आमकां सांबाळटा. आमचे खातीर राखून रावता. एक इश्ट जावन, एक स्वामी जावन, एक सडवणदार जावन ह्या घडी आमी ताचे समोर आयल्या. ताची स्तुती करूंक, ताचे तावन आमची बेसांव जोडून घेवंक, ताका आराधना करूंक आनी वंदन करूंक आमी हांगासर आसा. आमची जबाब आराधना तुका सोमया जेजू. आराधना तुका सोमया जेजू. बापाच्या एकाच जनीत पुताक. आराधना तुका सोमया जेजू. आमच्या सोमया आनी आमच्या सडवणदारा देवाक. आराधना तुका सोमया जेजू. सर्ग संवसाराच्या सडवणदारा. आराधना तुका सोमया जेजू. मनुष्य रुपी हे संवसारी आयलेल्याक. आराधना तुका सोमया जेजू. मनुष्य कुळाच्या थारोका. आराधना तुका सोमया जेजू. मनुष्य कुळाच्या सडवणदारा. आराधना तुका सोमया जेजू. सर्गीच्या देवा. आराधना तुका सोमया जेजू. त्रिदादीच्या दुसऱ्या जना. आराधना तुका सोमया जेजू. आमच्या जिवानी जिवानपणा. आराधना तुका सोमया जेजू. पास्काचे शेळये. आराधना तुका सोमया जेजू. आमच्या सुखा आनी संतोषा. आराधना तुका सोमया जेजू. आमचे बाछवे. आराधना तुका सोमया जेजू. जेजू बऱ्या गवळ्या. आराधना तुका सोमया जेजू. आमच्या खऱ्या आनी नीज इश्टा. आराधना तुका सोमया जेजू. जिविताच्या वुंड्या. आराधना तुका सोमया जेजू. मनीस जाल्ल्या देवाच्या शब्दा. आराधना तुका सोमया जेजू. मोरयेच्या जनीत पुता. आराधना तुका सोमया जेजू. सर्गीच्या दारा. आराधना तुका सोमया जेजू. आनी आमच्या जिवानी सर्वस्वा. आराधना तुका सोमया जेजू. आमच्या काळजांतावन सोम्याक आमी आराधना करया. हवायला जीव दिवंक, जिवीत दिवंक, ते जिवीत बरोवन वमतोच्या मोपान दिवंक हांव आयला. येयात म्हजे सरशी. कश्टतले न्हू, वजन वयतले न्हू, जिवितांत निरासपण भोगलेले न्हू, येया म्हजे सरशी. हांव तुमकां सांगात दिता. हांव तुमकां विशेव दिता म्हणा सोमयान. इश्ट बसो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. आमकां हर एकल्याक जिवीत दिवच्याक सोमयान आमच्या इश्टान आपणाचें सजिवाचें बलिदान भेटयलें. तसो सोमी, तसो सडवणदार आमच्या मुखार आसा, आमच्या समकार आसा. ताची आमी स्तुती करया. गवन गीत देवा तुजी स्तुती करता. पाण संको 62 उभी रव्या.
देवा तुझी स्तुती करता देवा तू समोर करता 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 मोसो जीव आस्ता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत मोसो जीव आस्ता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तू समोर करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तू समोर करता देव मनीस जालो आनी आमचे मदें जियलो तस्सो मनशा रुपी आमच्या मुखार असो सोडबंडारे ह्या येवकारिस्तांत खरेंच सुवाजार आसा दैवीक शब्दान तो आमचे मदें उलयता आमकां हर एकल्याक धैर्य दिता आनी सांगात दिता आमकां हर एकल्याक जिवीत दिता आनी जिवान भरता तसो तुमी आमच्या समकार आसा ताका आमी आराधन करया दैविक सोदान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन हांव गायता दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सक्तेन हांव गायता तुजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता देवा तुझी पर्यंत स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता एक इश्ट सांडून गेल्यारी हांव तुका सांडून घालचो ना समयाचें दैर दिवचें उतारे सांगात दिवचें उतारे मोगान आमकां बरचें उतर सोमी ती आमच्या सोमयाक आमी आराधन करया जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव वाजता जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव वाजता मोरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मोरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 सगळ्या सत्तेन तुझी स्तुती करता समय हालेलुया 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 हालेलुया
Obrigado, Somia Jesus. Obrigado, Somia Jesus. Obrigado, Somia Jesus. Obrigado, Somia Jesus. Vandantuka Somia Jesus. Vandantuka Somia Jesus. Vandantuka Somia Jesus. Vandantuka Somia Jesus. Sudituka Somia Jesus. Sudituka Somia Jesus. Sudituka Somia Jesus. Sudituka Somia Jesus. Mantuka Somia Jesus. Mantuka Somia Jesus. Mantuka Somia Jesus. Mantuka Somia Jesus. Hoglaptuka Somia Jesus. Hoglaptuka Somia Jesus. Hoglaptuka Somia Jesus. Hoglaptuka Somia Jesus. Jai Jai Tuka Somia Jesus. Jai Tuka Somia Jai Jesus. Jai Tuka Somia Jesus. Jai Tuka Somia Jesus. Hallelujah. 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 आम्ही बसूया. समेच्या पायांतळ आमी आसाव. समियान आमच्या जिवितांत जायतीं अजापां असर्यां केल्यांत. कोणी तुमकां सांडून घालीत तरी हांव तुमकां सांडिचो ना. एक पानो दिवची आवय तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना. कितली बरोबर सोदिवची उतरां, कितली धैर्य दिवची उतरां मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो. गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू आसतना ते कश्ट आठविते ते सगळे नियाळच्या त्या भक्तांक जेजू आपल्याशी सांग म्हणटा, म्हजे संगी रावा आनी मागणें करा. म्हजे संगी रावा आनी मागणें करा. ताळ्ळें सांपडनाशें मागणें करा. आज आमी समयाक म्हणया, आमी तुजे संगी रावता समया जेजू. सांगाता म्हणया, आमी तुजे संगी रावता समया जेजू. आमी तुजे संगी रावता समया जेजू. जेजू आमच्या समया आनी देवा. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या सरबंदारा. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या मेस्त्री. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या जिवा आनी जिवानपणा. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या सुखा. जेजू आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या मेसिया. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या इष्टा. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या बरवोशा. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या धैर्या. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आमच्या सर्वा. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू जिवंत देवाच्या पुता. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू मनशा पुता. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू महोन्नतच्या पुता. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू दावीदच्या पुता. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू नजरेना. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू वाट सत आनी जिविता. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू सर्ग संसाराच्या राया. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू बऱ्या गवळ्या. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू पास्काचे शेळये. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू दुलोप सैर्या. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू कतनातले शेळये. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू आल्फा आनी ओमेगा. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू सर्गीच्या वुंड्या. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू जिविताच्या वुंड्या. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू संसाराच्या आमी बुसवाडा. तुजे संगी रावता जेजू. जेजू सर्गीच्या दारा. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू सर्गाचे सावये. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू इस्रायलाच्या राया. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू जिविताचे जरी. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू दैविक वैसा. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू अमर जिविता. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू सर्गीच्या राया. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू देव कुवरा. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू शांती सागोरा. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू काकुळतीच्या दर्या. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू बक्षणाच्या देवा. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू मोरयेच्या पुता. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू मनशाकुळाच्या तारोका. आमी तुजे संगी रावता जेजू. जेजू संसाराचे बाचावे. आमी तुजे संगी रावता जेजू. थोडो वेळ मौन रवया. येवकारिस्तांतल्या जेजूचेर आमी दिश्ट आमी कुंचोवया. आमी जिवितांत बरवसो सांडलेल्या वेळार, निरासपणांत आसलेल्या वेळार
दुकडांनी आमकां सांडून घालेल्या वेळार कोणाकच आमी नाका जालेल्या वेळार पिडा शिडेक आमी वळख जालेल्या वेळार जिवितांत वारें वादळ आखांत म्हज्या जिवितांत आयलेल्या वेळार जिवितांत सारकी वाट जगतें मेटां काडूंक म्हाका कश्ट जालेल्या वेळार सांगात दिवंक आसा एकलोच एक सोमी आमचो इश्ट आमचो सोडबंदार हांव तुमकां इश्ट म्हण आपयता हांव तुमकां इश्ट म्हण आपयता आमकां हर एकल्याक सोमयान नांवान आपयलां आमच्या माथ्याचे केस लेगून ताका कळीत आसात आमचें जिवीत कितें तें सर्वस्व सोमयाच्या हाती आसा म्हजें चिंतपां कितें म्हज्या कुडी भितर कितें घडटा म्हज्या जिवा भितर कितें जाता म्हज्या शिरांनी कितें घडटा तें सगळें सोमयाक कळीत आसा सोमयात हांव लिपोवन दवरूंक कितेंच साध्य ना हांव कितें चिंतां हांव कितें उलयतां हांव कितें करतां तें सगळीं सोमयाक कळीत आसा म्हजी चिंतपां म्हजी बोगणां सगळीं सोमयाच्या हाती आमी भेटोवया सोमयाक आमी गीत गावन स्तुती करया पान संको 82 गीत गाऊन स्तुती करिया जेसूच्या माना खातीर Alleluia गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करिया जेसूच्या माना खातीर Alleluia गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया स्तुती गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर Alleluia गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती पातक्यांचो मोग ताणें केलो पातक्यांच्या घरा तो गेलो पातक्यां सांगता तो रावलो पातक्यां सांगता तो जेवलो पातक्यां सांगता तो भोवलो पातक्यांक ताणें बऱ्या वाटेन हाडूंक ताणें प्रयत्न केलें ताजी पातकां ताणें बोगशिलीं आनी हर एका पातक्याचो ताणें मोग केलो तसो सोमी पातक्यांचो मोग करचो आमचे खातीर कुर्सार नालिसायेचें मरण मरण आमकां हर एकल्याक जिवीत दिल्लो पातकां तावन आमच्या अस्कतकाये तावन मेळ्यापणा तावन धुवन आमकां नितळ केलेलो सोमी आमचे मुखार आसा पातक्यांचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो पातक्यांचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो पातकां तावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकां तावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर
हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती पत्की जाकेवाक सोदून आयलोलो स्वामी सुगा गट्यार बसून असलेलो माथ्यावाक सोदून आयलोलो स्वामी खुर्साचेर वळवळे वळ ते बघता आसतना ताच्या उजव्या बगले नासलेल्या त्या सोराक सर्ग बसयलेलो स्वामी आज आमकां हर एकल्याक तो मेळोंक आयला आमकां हर एकल्याक तो बाछाव करूंक आयला जाकेवाक बेटरलेंस जेजू म्हणालो जाकेवा बेगी बेगी सकला देव आज म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय ताच्या घरा गेलेल्या वेळार जेजू म्हणालो आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या जेन्ना जेजूक आमी पळयता जेजूचें दर्शन आमी जोडता जेजूक आमच्या जिवितांत जागो दिता त्या वेळार आमी आनी आमचे घराणे बाछाव जाता पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वगी पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा मुखामुखी गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हातम जुबान गव्या हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आमचे दिश्ट येवकारिस्तांतल्या जेजूत आमी कोसोवया वेचीक पदाच्या वपारींत आमी पळयता सुकोन गेलो तो पूत जेन्ना पाटी मेटां काडटा तसो बापूय ताका राखून रावता जेन्ना ताका पळयता तो बापूय आपल्या पुताक पळयता धांवून वचोन तो बापूय आपल्या पुताक मोगान वेंगता बदलावणेचें परिवर्तनाचें पयलें मेट
तो पूत काढता. जेन्ना तो बदलावणची मेटां काढता तो बापूय ताच्या की वर्त्या मापान मेठां काडून आपणा थंय येता आनी त्या पुताक मोगान वेंगता. जेन्ना आमी देवा सरशी एक मेट काडटा आमचो सर्गीचो देव सर्गीचो सोमी बाप 10 मेटां काडून आमचे सरशी येता. आमकां मोगान घेता मोगान वेंगता. तसो मोग मीत मेर नातलोलो गड नातलोलो उतरांनी वर्णूंक असाध्य जाल्लो तसलो. सोमयाचो मीत मेर नातलोलो मोग आमकां कुर्सार वळयलेल्या त्या झरीत हांव आमकां कळटा. जो आमच्या वांचलांत देवाचें उतर म्हणटा देवान संवसार असोय मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो. संवसाराची नीत करच्या खातीर न्हय बगार संवसाराची सडवण करच्या खातीर. संपूर्ण मोग संपूर्ण त्याग आमकां खंयसर पळोवंक मेळटा. आमकां पळोवंक मेळटा त्या कुर्सांतय. कुर्सार सोमयान वळयलेल्या त्या झरी मुखांतर रक्ताच्या झरी मुखांतर आमी हर एकलो बाचाव जाल्या. ते पवित्र रक्ता वरवीं आमी हर एकल्याक आमकां आमी धुवन नितळ जाल्या. त्या आमच्या सोमयाक आमच्या जिविताचें आमी समर्पण करया. आमची जबाब आमी तुका बुजयता ये सोमया. आमी तुका बुजयता ये सोमया. आमचे खातीर मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयतले ये सोमया. तुजो सांगात तुज्या मासा रक्ताद्वारे येवकरिस्ताद्वारे आमकां फावो केल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. आमचे सडवणे पासत निंदा अपमान भोगल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. आमचे पासत कश्टल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. आमचे पासत गायल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. आमचे पाताक धुवन नितळ करूंक रगत वरयल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. पापी मनशाकुळाक सोडोवच्या कांट्याचो मुकुट स्वीकार केल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. आमच्या पातकाक लागून विणगो जाल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. मनशाकुळाचे सडवणे खातीर भरादी कुरीस वबयल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. आमचे पासत जरबनाचे मार तुवें केल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. पडलेल्या आमकां उठोवंक कुर्सा पंदा पडलेल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. बापा लागीं आमकां एक करच्या कुर्सार मेल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. पातक्यांक आमकां सुडकां दिवच्या कैदी जाल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. 30 नाण्यांक विक्रीत जाल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. 3 फावटी कुर्सा पंदा पडलेल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. 3 खिळ्यांचेर कुर्सार उमकळायल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. 3 फावटी नेगार जाल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. 3 वरां कर्कट्या वतां कुर्सार उमकळून वळवळल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. लक्षिल्या शेसंतावन सयत तिरस्कार जाल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. आमचे खातीर हिंसा भोगल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. बरादी कुरीस घेवन कालवर दोंगर चडल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. अपराध्यांक आमकां सोडोवच्याक निरापराधी तरी अपराध्यांक फावो जाल्लो कुरीस कांदार घेतिल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. तुज्या बगेवोन कुर्साद्वारे आमकां सोडयल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. चुकोन सगळोच नितळणी जाल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. गायांनी आनी रक्तान विद्रूप जाल्ल्या जेजू. आमी तुका बुजयता ये सोमया. दोगां सोरा
वारामध्ये खुर्सार कळयल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता येसुम्या बरेपण घेतले तावन अनुपकारपण वळख जाल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता येसुम्या आमकां शबीत राखच्याक तुजी कूड बेसां जावंक सोडुल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता येसुम्या बालयेन काळीज फापसिल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता येसुम्या रित्या पायांनी कांट्या कुंट्यांची वांट समकल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता येसुम्या आमकां पातकाचे बचाव केल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता येसुम्या तुजो येवकरिस्त भेटोवंक जाय पुर्त्या मणयाऱ्यांक आमकां फवत केल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता येसुम्या बापाक आमकां संपूर्ण रितीन उगडापें केल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता येसुम्या सर्गीची वाट तुज्या दैवीक पुत्रांनी आमकां दाखयल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता येसुम्या आमकां पातकांतले बचाव केल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता येसुम्या आमकां पातक्यांक तुजो दैवीक सांगात दया केल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता येसुम्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत केल्ले ते जाल्ली ती विस्मिता अजापां आमी वर्णोंक असाध्य सोमयान आमच्या जिवितांत लेख मीत नातलेल्या माफान बेसामावतल्यांत आशिर्वादां दिल्यांत बरेंपण केलां आमकां राखलां आनी सांबाळलां दिसपडतें आमकां ताच्या उतरान ताच्या मासा रक्तान आमकां पोशीत केलां भवार्थान थीर रावूंक आमकां धैर्य आनी आदार दिला आमच्या जिवितांत सोमयान केल्लें सर्व बरेंपण आमी नियाळया मेटांनी सोमयान आमकां राखून व्हेलां आमचो पांय पात्रांक आदळना अशें सोमयान आमकां भद्र रितीन राखलां आनी सांबाळलां आपल्या दुतांक धाडून आमकां सर्व रितीच्या वायटांतलें पातकांतलें आमकां पयस दवरलां नव्या बरवशान आमकां दिसपडतें सोमयान भरलां बरें कुटाम दिवन बऱ्या आवय बापायक दिवन बऱ्या भाव भयणींक दिवन आमकां सोमयान तसो मोग दिला आमी सलवल्ल्या वेळार आमी एकसूरपणान भोगच्या त्या वेळार कश्टांक आमकां फूड करूंक कश्ट जावचे त्या वखता सोमयान आमकां सांडून घालूंक ना जिविताच्या हर एका मेटांनी आमकां सांगात दिला आमच्या जिणयेचो कुरीस धैर्यान घेवन मुखार वचूंक आमकां सोमयान भोळ आनी घटाय दिला सोमयान आमच्या जिवितांत केली सर्व विस्मितां नियाळण ताका आमी अर्गां दिवया उबे रावून गितां मुखांतर देवाक आमी अर्गां दिवया पाण संको 81 81 अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळे मोचीची नी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमया अर्गां दितलो सगळी मोचीची नी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो कंस मोसोराय म्हाका साय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमया अर्गां दितलो सगळी मोचीची नी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमया अर्गां दितलो सगळे मोचीची नी तुका समर्पितलो तुझ्या हाताक धरून मोचे मेट काढतलो
तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी साडोवंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजा तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजा तुका घेतलो तंचो म्हजो राई म्हाका साई म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah. पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आपोवया पवित्र आत्म्याचे हजारपण आमचे थंय येवं आनी आमकां हर एकल्याक तो सक्तीन बरो कृपेन बरो जेन्ना त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा शिसबियान एकसुरपणान बेजारायेन आकांतांत बोरवोसो सांडून आसतल्या वेळार पवित्र आत्मो उज्याच्या रुपार जिबा रुपार येवन तांकां पवित्र आत्म्यान भरता त्या वेळार तांची मनां तांची काळजां तांचे तें आसलें सगळी बांदपास पयस सरतात तांचे तें आसलो अंधकार पयस सरता तांचे तें आसलें अशीर चिंता पयस सरता तांचे तें आसलें बें ना पातयेनी ना बरवसो सगळी पयस सरता आनी नव्या जिवान नव्या बरवशान नव्या उमेदीन ते भरतात तर आतां आमी पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आपोवया पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचें उतर आयकूंक तें समजून घेवंक आनी तें नियाळूंक आनी त्या उतरां प्रमाणे जियोंक आमची काळजां मनां ह्या पवित्र उदका त्या देवाच्या उतराक उक्ती करूंक आमकां आतां पवित्र आत्मा आदार दिवं दी म्हण आमी मागया दी तूं म्हाका तुजी समजणी शांती समाधान जियेवची नी धाड तूं मोचे तुजी साथ देनी सेवक जावन जियोवंक
विश्वास पोणी पोवितज्ञ देवोन दैविक सक्तेन म्हाका बरों पोवितज्ञ देवोन नवें जिवीत म्हाका लाभों पोवितज्ञ देवोन दैविक सक्तेन म्हाका बरों पोवितज्ञ देवोन नवें जिवीत म्हाका लाभों सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 17 अध्याय 5वें आणि 6वें वाक्य. एक पोटी धर्मदूत सोम्या लागी म्हणाले, आमचो भावार्थ सडय. सोम्यान तांकां सांगलें, एका सासवाच्या खाणा तितलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार या तुतीच्या रुखाक तुकास हुमटून काड, दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जातें आनी तो तुमचें उतार आयकातो. देवाचें उतार हें. मोगाचें भावार्था विशयंत आमी जायते शर्मा आयकल्यात, जायते पोटी जायते नियाळ आमी केल्यात. आयच्या दिसा आमचे प्रयत्न जावन आसा नियाळ करचें कशें भावार्था वरवीं आमची कितें गरजो आसात तें आमकां मेळचे बरें करचें म्हणून ह्या भावार्थ आमी कसो रुता करचो. भावार्थ वरवीं जाता म्हणून गुत्त आसा, तरी पूण भावार्थ कसो रुता करचो म्हणलें सवाल म्हजे आनी तुजे मदें. जिवितांत आमी जाणाव आमकां भावार्थाची गरज आसा आनी त्या देखून हे सीसी सांगतात, सोम्या आमचो भावार्थ सडय. हर एकल्यांकी तो भावार्थ इल्लो 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 जावन वर्तो जावन उसल्या पावंडाक येता आनी थोडे फावटी वयर गेल्लो भावार्थ सकयल येता. तर तो भावार्थ सोडोवचें कशें म्हणलें सवाल हर एकल्याकी जिवितांत दोसता. हर एकल्यांच्या जिवितांत एक व्हडलें सवाल. आनी सोमी जेजू देखून म्हणटा, सासवाच्या खाणा तितलो भावार्थ आसल्यार ह्या दोंगराक हुमटून हांगातावन वचून ह्या रुखाक वचून हांगातावन वचून आनीक कडेन पड म्हळ्यार तो पडटा. आतां असलो एक भावार्थ कसो आसा करचें म्हणल्या विशयंत आयचें आमचें मोठो नियाळ आसतलो मोगाचें न्हू. हर एकल्यानी हांवें तुवें यशस्वी जावंक जाय. यशस्वी तरान आसल्यार मात्र आमी देवाक अर्गां दिवंक सद्या सोलवून आयल्यार आमकां देवाक आमी महिमा दिवंक शकना. सामातेवच्या 5व्या अध्यायान 16वें वाक्य म्हणटा, तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळोवं, तो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. आतां सर्वेस्पराक बापाक केदाळा महिमा मेळची, केदाळा हांवें तुवें उजवाड दिल्ल्या वेळार उजवाड दिवचे जाल्यार आमचे तावन बरेंपण घडा जाय. आमचे तावन आमकां जाय तितलें बऱ्यो संगती आमचे तावन जाय जाय. आनी हें जाय जाय जाल्यार सबार अडकळी आसा त्यो अडकळी आमच्या मुखल्यो वचा जाय. एका रुखाक ह्या दोंगराक कशें हांगा तावन काण थंयसर उडय म्हणल्यार कुठलें वचून पडा जेगे, तशेंच आमच्या यशस्वीच्या मेटांनी येता आसतना जाय तितल्यो अडखळे, जाय तितले दोंगर, जाय तितले रूख आड आसात त्या अडखळी हांगा तावन वचा जाय आनी आनेक कडेन वचून पडा जाय. चिंत्या एका मुख्यमंत्रीचो या प्रधानमंत्रीचो पूत तो जर तर कश्टांत आसा जाल्यार थंय
थंयसर सवाल उपजाता वो येदो व्हडलो मनीस खंय पूण असो पूत कशें इतल्या कश्टार जियेता. ह्या एका एम्बेसेडर ह्या आमी रायबारी म्हणटा एका चिंत्या फॉरेनराक फॉरेन कंट्रीक एकलो रायबारी आसा आनी ताज्या पुताक 5 वर्सां ताका विजा मेळना जाल्यार एक आशास्पद जाता तो थासो एम्बेसेडरचो रायबारीचो पूत खंय तरी पूण ताका विजा मेळना खंय म्हणून. जर तर हांव आनी देवाची भुरगीं म्हणटा तरी पूण आमी यशस्वी जायना जिवनांत, समाज आमकां हास्यास्पद रितीन पळयता. ती देवाची भुरगीं खंय मिसाक वेतात खंय सगळो वेळ मागणें म्हणटात खंय पूण यशस्वी जायनात खंय. ती कश्टार आसात खंय कश्टांतून तांकां भायर येवंक जायना खंय. म्हणटा आसतना लोकांक साबार सवालां आमच्या मुखार येतात. पवित्र पुस्तकांत आमकां जायतितले वाग्दानां दिल्यात आमकां अडखळ येतना कशें करी जाय गे म्हणून. उदाहरणाक इसाया प्रवादीचें 54 अध्याय 17 वाक्य म्हणटा, तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेच हातेर सुफळ जावचें ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फुडकिरी म्हूण तूं रुजो करतले. हें सर्वेस्परा सेवकाचें सुभाग म्हजे वरवीं तांकां सोडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर. आतां पळय हांगासर एक वाग्दान हर एका क्रिस्तावाक देवान दिला. तें जावन आसा तुजे विरोध्यांच्यो अडखळी, तुजे विरोध वापरूंक केल्लीं हातेरां, तुजे विरोध उलोवची हर एक तरेची उतरां सर्वेस्पर देव ते निष्क्रिय करूंक शकता आनी तें सर्वेस्पर सेवकाचें तें सुभाग. तर असलें वाग्दान आसून तरी आमचे वयर आसलीं ते हातेरां कितें वापरतात ते आमचे वयर यशस्वी जाय जाल्यार खंयसर घेवन तूं हांवान तुका बोट जगचें बरें जाता. तर आमकां बोट जोखून असो भावार्थांत आमी जिका जाय. ह्या अडखळी वयर ह्या हातेरां निष्क्रीय करूंक जाय. आमचे विरोध उलोवची उतरां ती निष्क्रीय जायचे जाल्यार थंयसर आमी कितें करूंक जाय. म्हाकाय म्हज्या जिवितांत समस्या आयिल्ल्या वेळार हांवें अशेंच मागल्लें. हांवें सांगलें सर्वेस्परा म्हजे विरोध वापरूंक केल्लीं कितें अवमर्याद निंदा हाडूंक करचें तें हातेरां तूं सोम्या निर्फळ कर. बळिश्ठ व्यक्ती फुडकिरो आरोप मांडून आसात तरी पूण म्हजे करना खंयच करूंक शकना सोम्या. इसाया प्रवादीच्या 54 अध्याय 17 वाक्याच्या वाग्दानाक हांव मागता म्हणून सांगून ही उतरां सांगून हांवें सांगलें म्हजे विरोध वापरलें ते फुडकिरे आरोप जे कितें आयदां ताणें वापरल्यांत हर एक सोम्या तूं सगळीं निष्क्रिय कर आनी हांव तुजो सेवक जावन आसतना म्हाका तूं जैत दी. आनी निजायकी सर्वेस्परा देवान म्हाका साबार संगतींनी म्हज्या दिसपडट्या जिवितांत जैत दिलां जाल्यार ती देवाची कृपा मोगाचें न्हू. आमच्या दिसपडट्या जिवनांत आमच्या उद्योगाक आसचे विरोध येवचें तें वापरलें तें हातेरां जावंक पुरो, आमच्या वृत्ती विरोध जावंक पुरो, आमच्या कुटुंब जिविताच्या संबंधा विरोध जावंक पुरो, आमच्या वेव्हारा विरोध जावंक पुरो, आमच्या इश्ट इश्टिणीच्या संबंधा विरोध जावंक पुरो. साबार तरांची हातेरां मोगाचें न्हू आज आमचे विरोध प्रयोग जावन आसात. आनी हातेरां ती निष्क्रीय जाल्ल्या वेळार मात्र तें आमकां समाधानेन आमकां यशस्वीच्या पावंडार पावोवंक जाता. उडास दवरूंक जाय. ह्या वेळार हांवें तुवें कितें करीत, हांवें तुवें ध्यान करूंक जाय मोगाचें न्हू. हांवें तुवें ही वाग्दानाचीं उतरां हांवें तुवें सांगून आमच्या जिबेंत आमी सांगूंक जाय आनी तें क्लेम करूंक जाय प्रॉमीस. कित्याक आमच्या दोळ्या मुखार साबार संगती दिसनात. आमचे समस्या मात्र आमकां दिसतात, आमचे विरोध वापरलीं हातेरां दिसतात, आमचे विरोध उलोवची न्ही उतरां कानाक आयकतात, आमचे विरोध केल्लीं तें कितें पुरा षड्यंत्रां आमकां दिसतात. तरी पूण हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. सुटका मेळची,
सर्वेस्पराच्या आमच्या दृश्यांक दोळ्यांक दिसना. एब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 11 वाक्य म्हणटा, देवान आपल्या उतरां वरवीं ही पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टी पडटा तें सगळें दिश्टी पडनातल्या तावन उब जाला म्हणलें सत भावार्था वरवीं आमी समजता. दिश्टीक पडना. तुमच्या समस्येंतून भायर येवचें साध्य तें तुमकां दिसूंकूच दिसना. तुमच्या कश्टांतून भायर येवचें सन्निवेश दिसूंकूच दिसनात. अदृश्य संगतींक फात येवन खेदाळा तूं उतार उलयताय गे तुज्या जिबेंत. तूं डिक्लेअर करताय गे तुज्या जिबेंतावन वळटात तीं उतरां स्थापन करूंक शकतात तुज्या जिवितांत यशस्वी मोगाचें नांव. भावार्था वरवीं उलयल्लीं तीं उतरां तीं आमकां यशस्वीच्या वाटेक पवयतात. त्या देखून सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 2 पत्रांत 4 अध्यायान 13 वाक्य म्हणटा, हांवें सत मानलें देखून हांव उलयलो. अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा त्या उतरा प्रमाणे भावार्थाचें देणें आसून आमी सत मानता देखून आमी उलयता. उडास दवरा. आमी कित्याक उलयता? आमी देवाची वाग्दानां काण उलयता. भावार्थाच्या देण्या वरवीं आमी सत मानता जें कितें देवान वाग्दान दिलां तें खंडी जावन जारेक येता. म्हणल्यार त्या भावार्थान तें सत मानून हांव तीं उतरां उलयतां आनी त्या देखून खेदाळा तसलीं उतरां मनीस उलोवंक धरता, देवाच्या वाग्दाना वयर उलोवंक धरता, थवळ तें साध्य जाता, थवळ तें जारयेक येता. तुमकां सवाल उपसूंक पुरो हें साध्य गे असलें एक चिंताप साध्य गे म्हणलें चिंताप आमकां सहज जावन उपजाता. कित्याक आमचे मदें आसचे समस्ये व्हडले दोंगर जाल्यात आनी ह्या परिस्थितीर असलें उतरां उलयल्यार साध्य गे. पवित्र पुस्तक समेजेचो सामार्काच्या 9 अध्यायान 23 वाक्य सांगता, जेजून ताका म्हळें साध्य जाल्यार सत मानतल्याक सर संगती साध्य. जर तर तूं सत मानताय तर हर एक संगती मोगाच्या सर्वेस्पर म्हणजे जो म्हणटा तें साध्य आसा म्हणून. आनी हें साध्य आसा तें हांवें अनुभव करूंक जाय. आनी केदाळ अनुभव करूंक जाय म्हजो भावार्थ वाडटा. त्या देखून इसाया प्रवादी 53 अध्यायान 1 वाक्यांत अशें म्हणटा, आमी आयकलें तो कोण सत मानीत? सर्वेस्पर असो बावळो कोणाक उगडापो जाला? कोणाक ताज्या सकत जाणा जाल्यांत? खाली सांगल्यार कोण सत मानता? कोणी सत मानिना. खेदाळा ताज्या बावळ्याची सकत उगडापी जाल्या गे खेदाळा मनीस त्या विशयान सत मानता. आनी त्या देखून हांवें तुवें गरज समोगाचें न्हू आमचें तें भावार्थ वाडायचें जाल्यार आमी मेडिटेशन ह्या आमचे ह्या उतरांचेर नियाळ हांवें गुणायक हांवें तें वचचें पडटा. खेदाळा देवाच्या उतरां वयर मनीस नियाळ करता आनी ते नियाळ करून त्या उतरांचेर तो पात येवन घोशण करता, डिक्लेअर करता आनी त्या जिवितांत जालें म्हणून तो चिंतून देवाक अर्घां दिवंक शकता. थंयसर सकारात्मक शक्ती, सकारात्मक वेव्स थंयसर उत्पन्न जातात. सायकोलॉजिकली हें प्रूव जालां, सायंटिफिकली तें प्रूव जालां. वांजेलाच्या उतरां प्रकारे तें तशेंच सांगता. खेदाळा मनीस आपल्या भोगणांनी चिंतनांनी तें नियाळन सत मानून उतरां उलयता तें त्या जिवितांत त्या मनशाच्या जिवितांत घडटा. पूण आमी नियाळ करता आसतना आमकां अनेकच थाळो आयकता, ती साध्य जायना, हें कशें जावचें, हें असाध्य असलें साबार उतरां मोगाचें न्हू आमकां आयकूंक मेळटात, आमच्या मुतीक येतात. ह्या दुसरी आमकां सांगतात. तेन्ना सवाल येता, हें उलयलें सांगलें कोणें गे म्हणलें, अशें म्हणून सांगलें कोणें गे म्हणलें सवाल येता. आमी पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत 3 अध्यायान 11 वाक्यांत थंयसर आदाम येवेन आडवरलें फळ केल्ल्या वेळार
देव ताजे उपरांत देव दिश्टेक पडटा आसतना देव बागेंत सोलोवन येता आसतना सरस बरो दादल्याक उलो करून विचारता तूं खंय आसाय म्हूण विचारता आनी थवळ तो दादलो सांगता हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो आनी थवळ सर्वेस्पर देव एक सवाल विचारता देवान इकडें वाक्य म्हणटा देवान ताका सवाल केलें तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तूं विणगो आसाय म्हणून तुका कोणें सांगलें इतलीं वर्सांय तुका सृश्टी केल्ल्या दिसा तो असोच आसलोय तुका विणगो म्हूण बगूंक वचूं ना आज तुका विणगो आसा म्हणून सांगलेलें कोणें आज तेंचो सवाल तुजे मुखार आनी म्हजे मुखार हें असाध्य म्हणून सांगलें कोणें हे तुज्या जिवितांत तुका यशस्वी जावंक जायना म्हणून सांगलें तें कोणें तुज्या पिडा असाध्य तूं परत एक मनीस जावन जियोंक तुज्या असाध्य म्हूण सांगलें तुका कोणें कोणें तुका ह्या प्रमाणे सांगता एका कुशीन देवाचें वाग्दान सांगता तुका हर एक साध्य म्हणटा अनेक कुशीन एक थाळो तुका आयकता असाध्य म्हणलें जावंक पुरो आमच्या इश्टमंत्रांत जावन जावंक पुरो आमच्या कुटुंबादारांत जावन जावंक पुरो आमी वखद बसता आमच्या कानान गुणगुणसो तो थाळो कोणाचो आनी ह्या वेळार हांवें तुवें विसरूंक जाय देवाचें उतार सर्वेस्पर कितें म्हणटा म्हणलें गरजेचें मोगाचें न्हू आनी सांत पौल रोमाकारांक बरयल्ल्या 10व्या अध्यायांत 8वें जावन 11 वाक्य म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें उतार तुजे लागीं आसा तुज्या वंटार आसा आनी तुज्या काळजांत आसा आनी हेंच आमी परगट करता तें उतार जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सत्मनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचें नितीवंतपण तोंडाच्या उसारणेद्वारे तारण तुका लभता पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा ताका सत्मंतलो कोणूच सुलजेक पडचो ना त्या देखून स्पश्ट तरा म्हणटा तोंडाच्या उसारणेद्वारे तारण तुका लभता तुवें भावार्थ दवरनो तूं कितें तोंडांत उसारताय निरंतर जावन तूं तोंडांत केदाळां तें उसारताय थंयसर तें घडटा आनी हें नव्या सोल्ल्यान मात्र न्ही पोरण्या सोल्ल्यान आमी पळयलें जाल्यार जोशुआ पुस्तकाच्या 1 अध्यायान 8वें वाक्य सर्वेस्पर देव हेंच सांगता धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रान पाळचें खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलें आनी तुका जैत लाभतलें तूं केदाळा सुफळ जाताय मोगाचें नांव केदाळा सुफळ जाताय सुफळ तूं जातलोय तुज्या वंठांनी तीं उतरां आयिल्ल्या वेळार तुज्या वंठांनी तीं उतरां घोशण केल्ल्या वेळार तुज्या वंठांनी देवाचें उतार तें दवरन तूं सांगिल्ल्या वेळार तें उतरां सांगताय आनी तेच प्रमाणे तूं ध्यान करताय पवित्र पुस्तक म्हणटाय तूं यशस्वी जातलोय तूं तुज्या जिवितांत तुका कितें गरज आसा तें तुका लभतलें सर्वेस्पर देवान केल्लें तशेंच ताणें उलयलें आनी त्या प्रमाणे जालें आमी जाणाव उत्पत्ती ग्रंथांत 1 अध्यायान 3 वाक्य पळयलें जाल्यार देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो ऑटोमॅटीक जावं ना उजवाड देवान चिंतलें आनी उजवाड जालो न्ही देवान म्हळें आनी उजवाड जालो
केदाळा तूं आनी हांव उसारता तें कितें पॉझिटिव्ह तें कितें घोशणा डिक्लरेशन्स देवाची वागदानां तें तवळ जालें तें तवळ जालें. एक उत्तम उदाहरण हांव तुमच्या मुखार दवरता मोगाचेनो. एझेकियल प्रवादाच्या 37 अध्यायान थंयसर एक पयले हांव 10 वाक्याचेर थंयसर गटान हांवें पळयलें जाल्यार पयल्या वाक्यान आमी थंयसर पळयता सर्वेस्परचे उद्देश म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फलक्या मदें दवरलो. तें फलकें हाडांनी भरलेलें. कितें आसलें थंयसर? हाडां, मेल्लीं हाडां, सुकलेलीं हाडां थंयसर भरलेलीं. तुमचें जिवीत सुकलेलें जावंक पुरो, तुमची आर्थीक परिस्थिती सुकलेली जावंक पुरो, तुमची कुडीची भलायकी सुकलेली जावंक पुरो, तुमची दिशा आशा भरवसो सुकलेलो जावंक पुरो, तुमच्या भुरग्यां बाळांचें जिवीत सुकलेलें जावंक पुरो, तुमचो संबंध सुकलेलो जावंक पुरो. आनी हांगासर देव म्हणटा त्या प्रवादीक म्हणटा ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय. परतून तुमचो संबंध बरो जावंक साध्य आसा गी, परतून तुमी ग्रेस्त जावंक साध्य आसा गी, परतून तुमी बरी कुटुंबां जिणी जिवंक साध्य आसा गी, बरी तुमी परत्यान व्यापारस्त जावंक साध्य आसा गी. हर एक साध्य आसा म्हणलें सवाल. आनी सर्वेस्पर म्हणटा सर्वेस्परा देवा हांवें जाप दिली, सर्वेस्परा देवा तें तूं जाणाय. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें ह्या हाडांक प्रावाद कर आनी तांकां सांग सुक्या हाडांनो सर्वेस्पराचें उतार आयका. म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो. हांव प्रवाद करता आसतना एक आवाज आयकलो, एक कडकडो जालो आनी हाडां लागीं सरून हाडाक हाड जोडून आयलें. ताणें म्हाका म्हळें स्वासाक प्रवाद कर, मनशा पुता प्रवाद कर, स्वासाक सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा स्वासा चराय वाऱ्यांतलो ये आनी मेल्ल्यांनी जिवोवच्या खातीर तांचेर स्वास सोड. ताणें म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो, तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर ती उबी रावलीं एक वोग आगणीस जायन. हांगाचेर पळया मोगाचेनो प्रवाद्यान सांगल्या वेळार थंयसर जालें. सर्वेस्परान सांगल्या वेळार न्हय. सर्वेस्परान सांगलें हें म्हजें वागदान अशें तूं प्रवाद कर आनी थंय जाता. आज वांजेलांत साबार संगती सर्वेस्परान सांगल्यात. त्यो सर्वेस्परान सांगिल्ल्या कुडले ते हाडां एक जावनात, जीव बरो ना, जिवाचो स्वास येवना. त्या प्रवाद्यान घोशण केल्ल्या वेळार सर्वेस्पराचें उतार प्रवाद्यान आपल्या उतरांनी उलयल्ल्या वेळार थंयसर तक्षण जागृत जावन घोशण जावन जारयेक आयलें. आमी मुस्तुपटीं चिंताव देवाक गुत्तासानाय गे. हांव मागतां देवान म्हाका सांगलां, म्हाका थंयसर कावन्सिलिंगाक गेल्ल्या वेळार थंयसर पाद्र्यापान गे, सिस्टरान गे, भावान गे, ब्रदरान गे सांगलां तुका अशें अशें जाता म्हणून. पूण कांय जावना कित्याक म्हूण मुस्तुपटी आमी चिंताव. ताणें सांगिल्लें तें देवाचें कितें निर्मोणें जावंक आसा तें मात्र. पूण तें घडाचें जाल्यार मनशान त्या उतरां सांगा जाय. येस हांव तें ओप्पाता आनी हांव उसान सांगता, त्या उतरांचेर भावार्थ दवरून सांगता आनी थंयसर तें कार्य जाता. मोगाच्यान आमी पळयता जेजू ह्या संवसाराक येवचें म्हणून पयलेंच कितलेशा वर्सां पयलें प्रवाद्यांनी सांगिल्लें. सर्वेस्पराची आत्म्यान मांडावळ आसली तरी पूण तें कार्यगत जावना. सर्वेस्परान गाब्रिएल बुडव्याक मोरये कडेन धाडलें आनी सांगलें अशें एक आमचें येवजन आसा, तूं कितें म्हणटाय. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा चालुकाच्या पयल्या अध्यायांत 38 वाक्य म्हणटा तेन्ना मोरयेन म्हळें फळे हांव सर्वेस्पराची साकरन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तिजे सरशिल्ले गेलो. केदाळ तो देवदूत तिजे सरशिल्ले गेलो. केदाळ म्हणसर वचून उलोवन आसलो. केदाळा ह्या मोरयेन सांगलें तुज्या उतरा प्रमाणे
मुझे ते जावं म्हूण तेणें घोशण केलें गे केदाळ तिणें डिक्लेअर केलें गे तूं कितें सांगताय तें म्हज्या जिवितांत जावं म्हूण सांगलें गे तक्षण मोगाच्यानो तो देवदूत गेलो आनी गर्भेस जाली ताचे पयलें गर्भेस जावना ती मरी देवान येवजन केल्लें सबार प्रवाद्यांनी सांगलें आत्मीक शेतान इन द स्पिरीट रेल्म तें आसलें पूण कार्यगत जाल्लें उतरां उसारल्या वेळार थंय तावन आयिल्ल्या उतरां द्वारे त्या देखून भावार्थ तुज्या जिवितांत तुवें अनुभव करी जाल्यार जाय तितले भावार्थ विशय हांवें तुवें शर्मा आयकले जाल्यार आमच्या जिवितांत त्या प्रॅक्टिकली आमकां अनुभव करूंक जावना कित्याक त्या भावार्थाचें त्या उतरां उसरावंक आमी 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 सुकल्या मोगाचे न्हू त्या देखून म्हणण्याच्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायात 29वें वाक्य म्हणटा मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसात ती मोगान वापरतात तेजें फळ खावंक पावतात जर तर तुज्या जिबेंत ना म्हजे कडेन जावंकूच जायना म्हाका कांय मेळना म्हजे कडेन कांय जायना हांव पिडेस्त हांव दुबळो म्हाका कोणी सही करना म्हाका कोणी कांय करना ना करना करना नेगेटीव 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 वयर येवंक कसो मनीस येना देवाची वागदानां कितलींय आसूं दीत ती पवित्र आत्म्याच्या रल्मान मात आसता शिवाय कार्यगत जावंक आयकनात पूण केदाळा मनीस आपल्या जिबेंत ती उसारता आपल्या जिवितांत जिवीत उसारता त्या वागदाना काल तो उसारता थंयसर ती कार्यगत जातात मोगाचे न्हू आनी थंयसर ती जारी घेतात त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूं जाय ही आमी ह्या विशयान आठव करी जाय वेळाच्या अभावान हांव आतां ह्या वेळार आमी हांगासर कन्क्लूड करता मोगाचे न्हू जिवितांत मेडिटेशन देवाच्या उतरांचो मेडिटेशन गरजेचें साध्य जाल्यार मुखल्या हप्त्यांत ह्या विशयांत हांवें नियाळ करया एक प्रोनावन्स करच्या विशयांत हांवें तुमी आतां जाय तितलें आयकलें देवाच्या उतरांचो मेडिटेशन करूंक जाय देवा तें ध्यान करूंक जाय आनी केदाळा मनीस त्या भावार्थान उसारता थंयसर सकारात्मक जावन संगती सृश्टी जातात आनी भावार्था वरवीं वो रुखाक सोम्या जिसून सांगली ते उतरां पळया मोगाचे न्हू थंयसर सोमी जिसू म्हणटा सोम्यान ताका सांगलें एका सस्वाच्या काना तितलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार त्या तुतीच्या रुखाक तुकाच हुमटून काण दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणोंक जातें आनी तो तुमचें उतार आयकातो म्हणा सय तुवें सांगा सय तुवें चिंतल्यार पावना मागल्यार न्ही तुवें सांगा सय तुवें म्हणोंक जाय केदाळ म्हणसर तूं म्हणनाय तूं उलयनाय तूं घोशण करनाय तो रूख थंयसर आसतलो तूं मागताय तो रूख वचून दिवन वेसोना तूं चिंताय तो रूख वचून दिवन वेसोना पूण केदाळा तूं सांगताय केदाळा तूं म्हणटाय भावार्थान तूं म्हणटाय तो रूख वेतलो त्या देखून पयलें हंत मोगाचें न्हू भावार्थाचें पयलें हंत जावन आसा देव म्हळ्यार कोण म्हूण आमी जाणा जावन देव खंडीत जावन करूंक शकता म्हणलें देवाचें वागदानां कसलीं आसा जाणा जावन तीं जाणा जावन भावार्थान घोशण केल्ल्या वेळार केदाळा जारी घेता की आमचो भावार्थ सडटा जिजूच्या शिसांनी तेंचो सवाल विचारलें एक पोटी धर्म सोम्याला की म्हणालो आमचो भावार्थ सडय केदाळा असलें घडटा जाता तुमचो भावार्थ सडटा तर ह्या विशयांत आमी ध्यान करून मुखले आमचे मागणे म्हणया आमेन. Let us surrender to the mighty Lord. Let us surrender our mind, our heart and our soul. Lord Jesus, we come unto you as we are. We are surrendering our mind which is disturbed and fed with the thoughts of this world. We surrender it unto you. We surrender our body which is full of infirmities, sickness and diseases. May the hand of God cover over all our diseases. Lord, we surrender our heart unto you. May the precious blood of Jesus come upon our lives. Give us a new spirit and a new heart. Lord Jesus, you have said, come unto me all who are heavy burdened, and I will give you rest.
Lord Jesus, as we are here meditating upon your word in front of the Blessed Sacrament, may your supernatural grace come upon our life. Every burden be removed, every tension be removed. May the hand of God come upon our life right now. Let new ideas come in our life. Let new pathways of success come upon our life. Let every blockage be taken away. May the hand of God be so mighty that the nations know us, that we stand in your name. Jesus, we pray, as you blessed Abraham, as you blessed Isaac, as you blessed Jacob, Lord, help us to meditate on your word and stand strong and be a witness unto you. May the fragrance of Christ flow through us. In the mighty name of Jesus, we pray. Hallelujah, 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 hallelujah. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. 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 Jesus, Lord Jesus, we are here living for you. Jesus, we surrender our entire being unto you. Purify us from the inside out. May your Holy Spirit flow in our life, flow through us. May the gifts and charisms of the Holy Spirit come upon our life mightily. Lord, help us and give us the grace to meditate upon your word more deeply. Lord Jesus, through this ministry and through us, let supernatural healings take place. Let supernatural deliverances take place. Lord, we surrender all bondages upon our life. Lord, we surrender all kinds of obstacles upon our life. May your grace come upon our life. Lord Jesus, as you were with the apostles, may your Holy Spirit come mightily upon each one of us. Jesus, right now we pray that a good name may come upon our families through us. Lord Jesus, we pray, may prosperity come through your precious name upon our families. Lord, wherever we go, may we be a strong witness unto Christ. Lord, wherever we are, whichever field we are, Jesus, Lord. Lord Jesus, help us to excel in the mighty name of Jesus. ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೇನು. ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೇನು. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೇನು. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೇನು. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. Lord Jesus, we stand in your mighty name as we are living for you. Every kind of obstacles and burdens upon our lives, every kind of troubles upon our life and our business, our workplace, our families, and every kind of issues of this world which are troubling us, helping us not to concentrate upon you.
we surrender it unto you. Jesus. Lord Jesus, give us divine focus upon you. Lord, help us to focus on your word. Jesus. Lord, every obstacles, we surrender it unto you. Every burden upon our heart and our mind, we surrender unto you. Jesus, use us. Lord, fill us with your spirit. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. Lord Jesus, we surrender every kind of sickness. We surrender every kind of financial and spiritual bondages. By your precious blood, may every bondage be broken right now. Jesus, you are the supernatural healer. You are the supernatural deliverer. You are the supernatural provider. Lord, move in our life. Lord, empower each one of us with your mighty hand. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನಿಂದು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನಿಂದು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ, ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. God is showing divine graces flowing on this place. The mercy of God is covering each one of us as we are here. The power of God is now empowering few individuals. The Lord is saying, receive my word in your heart. Allow the word to manifest in you and let the word go deeper into your roots, so that my word may produce the fruit and the light to your spirit, to search the innermost parts, so that you may receive Jesus completely. तू चिरहाव पाथिता जीसु मोकळा. तू चिरहाव पाथिता
जेजू मोकळा कष्टांची मोडां मुची आयल्या वेळार तुझेरा पतिता जेजू मोकळा. आमच्या मोगाळ सडवंदरा जेजू क्रिस्ता, आयची मागण्याची विधी संपवून आमी पाठी वेता आसतना तुका आमी घेवन वेता. तुजें समाधान, तुजी कृपा, तुजें आशिर्वाद आमी मागता. आनी परत आमी सांगाता मागणें करूंक येता पर्यंत त्या सुकृपेन जियोंक आनी सगळ्या आमच्या जिवितांत तुज्या आशिर्वाद आनी तुज्या कृपेन जियोंक आमी आशेता. तुजो सांगात आमकां दी. आमचे जिणये पयना तूं आमच्या सांगात आसल. आमचे जिणये पयना तूं आमकां आदार दी. आमी उठतना वा बसतना, विशव घेतना वा काम करतना, आमी पेऱ्या संगे उलयतना वा तुजे लागीं उलयतना सुमया तूं आमच्या सांगात राव. आनी तुजो आशिर्वाद आतां आमी घेवंक फुडें वता आसतना तुजो आशिर्वाद सगळ्या संवसाराक दी. संवसारार समाधान राज करीशें कर. सधर्माच्या लोकांक एकामेका सहकारान मोगान जिवचे तसली कृपा दी. सर्व कुटुंबाचेर आनी विशेश करून आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तुवें दिलो मोग आमच्या कुटुंबांनी रास करीसो कर. खंयसर द्वेश आसा थंय माया मोगोवंक आमकां हर एकल्याक तुज्या कृपेन बर. सर्व काजारी जोड्यांक, सर्व अडचणांक, आमच्या सर्व भुरग्यांक, बालशांक आनी विशेश करून पिडेस्तांक आनी प्रायस्तांक तुजो आशिर्वाद दी. तुज्या आशिर्वादा वरवीं आमी तुजें समाधान पेल्याक दिवंक शकतले. तुज्या आशिर्वादान आमी तुजी कृपा एकामेका स्वयं वांटून घेवंक शकतले. आनी त्या कृपेन आमचें जिवीत तूं समाधानाचें फळा बरी जिवीत जायशें कर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. आनी तुजे आशिर्वाद आमी आतां जोडूंक फुडें सरता. Sacramenta Sustanaman Karuya Jubilatya Rupa Potla Novioriti Adarya Salvon Vecha Skut Vishwam Bhavartachi Boltivya Zase Bapa Dashis Puta Ullasani Stuti Sam Potvi Mahima Sasna Sasna Ekastalya Harsita Tuka Spirita Samasami Navarta. Amen. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करता ही ससनाच्या ससना. Amen.